सो तुम्ही तांकां वेलकम करता काय कशें कितें? सध्या म्हाका दिसता गोंयान जो एक सेंटिमेंट लोकांचो जाला की ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडपाक जाय. म्हाका वैयक्तीक तांचेर उलोवपाचें ना, बट अमित पालेकरा कडेन हांव उलयल्लो, इवन श्री कृष्ण परब हू लेफ्ट ताजे कडेन उलयलो. सो this shows that they are not aligning to the idea of Aam Aadmi Party in Goa, and it is but obvious that Aam Aadmi Party गोंयान हे BJPकूच फायदो करपाक आयल्या हें म्हाका दिसता स्पश्ट जाता. आनी तांणी आपल्या वक्तव्यान तांणी आपल्या इंटरव्यून हें सांगिल्लें. आतां कोण खंय आसचो, कोण खंय जॉयन जावचो हो टायमाचो प्रश्न, आनी योग्य टायमाचेर योग्य ते डिसिजन तुमकां जॉईन जाता दोगूय जाण? बट तुमचेर तो आरोप प्रत्यारोप जालो, विचारपाक रेडी आहा तुमी तो? हांव तुका तो जॉयन जातलो काय जॉयन जावचो ना हें हांव तुका उलयना. पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता एज टायम कम्स दोज थिंग्स हॅपन. सो दॅट इज हीज पर्सनल कॉल, नो. सो हाव कॅन आय कमेंट ऑन हीज पर्सनल डिसिजन ऑर हीज पर्सनल चॉयस. ही हॅज टोल्ड ओपनली दॅट एक 2 महिने ही वॉन्ट्स टू थिंक अँड देन ही वॉन्ट्स टू डू व्हॉटएव्हर. येता जाल्यार वेलकम करता तुम्ही? ते त्या टायमार पळोवया रे. आतांच कित्याक ताजेर तुमी स्पेक्युलेशन? तुमचेर आरोप बी तेणी केले ते विचारपाक रेडी आहा तुमी फाल्यां जर आयले जाल्यार ते? अरे पळय, हांव अजुनूय सांगता, अरविंद केजरीवाल गोंयान येवन फेक उलयलो, ताका तथ्य नाशिल्लें तें तो उलयलो. हांवें अरविंद केजरीवालाक चॅलेंज केल्ली की यो आनी वील हॅव 1-to-1 डिबेट. आज मागीर तें आतां अमित त्या वेळाचेर थंय अध्यक्ष आशिल्लो म्हणून ताजेर प्रेशर घातला आसतलो की तूं एक कावंटर स्टेटमेंट कर. फॅक्ट आशिल्लें जाल्यार फॅक्टाचेर उलोवपाक जाय न्ही. फॅक्ट कांय नासतना आय एम स्टील टुडे टेलिंग यू, एनीबडी, आय चॅलेंज एनीबडी हुएवर आर टॉकिंग, फॅक्ट आसा जाल्यार या आनी उलया मरे, उलोवया. पूण फॅक्ट नासतना बेजलेस एलिगेशन कोणाचेर करप हें योग्य न्ही.